कुर्ताळकर नगरी हांगा एका घराचेर आनी पार्क केल्ल्या गाडयेचेर झाड पडले। ताका लागून घराची वणटी तशेंच गाडयेच्या फाटले विंडशील्ड आनी बॉनेटाचे लुकसाण जाले। सुदैवान ह्या घटणुकेन कोणूच जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना। उजो पालोवपी दळाचे आनी आपतकालीन सेवेच्या कर्मचाऱ्यांनी घटणुकेच्या थळार धांवले आनी पडलेले झाड काडून तो वाठार सुरक्षीत आसा हाची जतनाय घेवपा खातीर निवळ करपाची कामां करीत आसात, तर फुडल्या तपशिलांची वाट पळयतात। कुर्ताळकर नगरीन कितल्यांक कॉल येयलो? सकाळी आमकां एक 6:48 समोर कॉल येयल्ले कितें व्हडलो एक मँगो ट्रीचो खांदो घराचेर पडला आनी रेस्टींग आसा वयर म्हणून आनी इलेक्ट्रीक लायन आनी वायर पोना आसा म्हणून तेन्ना आमचे सकाळी पीक टर्न करून अर्दे कितें काडले आनी व्हडलो खांदो आसल्या कारणान ते खूब रिस्की आसले। सपोज वयल्यावर कट केल्लो जाल्यार तो घराचेर फूल डॅमेज जावंक शकता म्हणून आमी ते कोणाक कितें रिक्वेस्ट केले एक क्रेन अरेंजमेंट कर जेणे करून आमी तुका हेल्प करून ते आमी काडटले रिमेनींग उरला पळय ते त्या खातीर आमी पोतून येयल्ले ते कॉल अटेंड करपाक। डॅमेज कितें आहा सर? डॅमेज फूल जाले आतां सायटीच्या वयर आतां ते हें आसा पळय वॉल तो एक डॅमेज जावंक शकता। तशी चड डॅमेज जावची ना कित्याक सपोज जरी क्रेनीन ते दोन काडले न्ही जाल्यार चड डॅमेज जावची ना अशी दिसता। गाडी एक पोना उरली काय? हय गाडी गाडी GA05F7521 ते फाटलो ग्लास आनी वयल्यान मातशें बॉनेट चेपला तेजें। तुमचें नांव कितें? हांव लेडी फायर फायटर संतोश गांवकर। थँक्यू। वावड कावन्सिलर ते सकाळी कितें जालें संक सुमार हें झाड पडलें आंब्याचें झाड तेन्ना म्हाका तेन्ना फोन आयलो तेन्ना हांव मातसो लेट पावलो पूण तेमी पयलीं फायर ब्रिगेडी फोन केलो तेन्ना फायर ब्रिगेड आयली थोडीं झाडां ती तेमी जे फांदी बी उडयले सगळे लायटीच्या डिपार्टमेंटान फोन केलो तेमी इमिडिएटली लायट बंद केली। आतां इल्लो जो प्रोसेस चालू आसा ते डायरेक्ट घराचेर पडला झाड मोठी झाड आसा आंब्याचें। आतां आमी येवन मागीर डेप्युटी कलेक्टराक फोन मारलो डिजास्टर मॅनेजमेंटची टीम आतां येतली तेणी आतां डेप्युटी कलेक्टराक फोन मारला की 15 मिनट भितर JCB येता म्हणून ते इमिडिएट सगळे प्रोसेस फॉलो जाल्लो। हांगा कितें म्हणटा सारकें? कुर्ताळकर नगरी। कुर्ताळकर नगरी। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।